आमी आतां दोनापावलाच्या दर्यांत आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आमकां हांगसर दोनापावला दर्यान घेवन येयल्या. जंय फाटले 15 दीस जाले नुशी नलिनी ही बोट हांगासर येवन आडकल्ली आसा. तितून नाफ्ता आहा आनी आरोपूय जाता सगळ्या पोंडा वयल्यान की हाजो नाफ्ताची लिकेज जाल्या, बोटीची कंडिशन वायट आहा म्हणून. सो प्रत्यक्ष पळोवपाक आमी आतां एक बोट घेवन ह्या नुशी नलिनी बोटी कुशीक गेल्ले आसा. So if the oil is spilled, then it won't cause that red mark. That is correct. We are talking only about oil and diesel. And we are not talking about naphtha tanks. There is no problem. They had gone inside and checked it. So there is no problem of naphtha tanks at all. There is no spillage of oil. There is no spillage of diesel. The tanks which are in the middle of the ship are containing naphtha. It is dangerous. We are not denying that. It has to be unloaded in another ship and then taken and put it in the main ship which will be arriving over here. It's not that we have come over here now only. When the naphtha will be start kottale te ami yon poitele, we will monitor. So while unloading this naphtha, residents should have been evacuated. No, tasha kai na de. These are professional companies. That's why they are being roped in from Singapore to do this job. विरोधकांकडे नाफ्ता सोडल्यार खंय आनीक विशय ना. बूम बॅरियर्स घालपाक जाय म्हणजे ताका फुल्ली बूम बॅरियर्स घातलेले आसा. आमकां जे चेकिंग रेग्युलर आसा. लोकांक खंयच्याय विशयाचेर भडकोवचें न्ही. शेवटी तांकां आनी कांय नाशिल्लें. ह्या राज्यांतले सगळ्या विशयाचेर आमी वेवस्थीत रितीन हाताळटा. म्हणटल्यार खंयचो तरी विशय तांकां उलोवपाक जाय तो आमचे बॅडलक तांकां तो विशय फक्त मेळ्ळा उलोवपा खातीर इतकेंच म्हणटा. सुदीन म्हणटा बोट जप्त करून पैसो सरकाराच्या तिजोरेत घालचो, त्या शिवाय मंत्र्याची चौकशी जावंक जाय. सेमान ती बोट जप्त करची, नाफ्ता जप्त करचो आणि जे पैसे येतात ते ट्रेजरीत घेवचे. गिरीश चोडणकर एका मंत्र्याचेर उलयला, ताजी इन्क्वायरी करची. ती इन्क्वायरी कंप्लीट करून कितें खरें कितें फोट हे लोकां फुडें मागचे. मुख्यमंत्री मात मिलिंदाक क्लीन चीट दिवन मेकळो. ती बोट मुरगांवां हाडूंक बावटो दाखोवपी खंय डीजी शिपिंग, तो डीजीच्या माथ्यार मारून मेकळो. हांव परत एकदां सांगता, नाफ्ताच्या भानगडीत ती बोट हांगा हाडपा खातीर कोणूच मिनिस्टर कोणूच MLA इनवॉल्व ना. कारण जेका हांवें स्वता इन्क्वायरी केल्या, हांवें स्वता सगळें व्हेरीफाय केलां. जी बोट कोचींतल्यान हांगासर आयली ताका डीजी शिपीच्या इन्स्ट्रक्शनाच्या नुसार MPT चेअरमॅनान ती बोट हांगासर रिपेर करपा खातीर हाडिल्ली. दीस इज कन्फर्म. 15 जावन गेली. मुख्यमंत्री दिशी नव्यो थियरी सांगता. नाफ्ताची बोट हालना, तातूंतलो नाफ्ताय हालना आणि MPTच्या कांडाची चौकशी फुडें वचना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.